नमस्कार ಅವನುಪಮಾ ಭಟ್ आमगे ಷಡ್ರಸ कुकिंग ಚಾನಲ್ पूरा जनाक स्वागत कुकिंग विथ फॅमिली म्हण सांगून आमी एक सिरीज 2 डेज वर्स दुखून करता राहिल्यांचे आमगे चॅनल भितरी तांतू आमगे फॅमिलीचे मस्त जन आले ऑलमोस्ट पूरा मेगेल जावो नणंद मागीर कजिन्स सुन्नो प्रत्येक कितले आमच्यान साध्य आसा तितले जनाल कवर करून आमी घालता राहिल्यांची तांगे लायक नवीन नवी म्हणारी फूड दुखून कोण ट्रेडिशनल रेसिपी तांनी करचे आमकां गोतना अशी शिल्पूर आमी करता राहिल्यांची आमगे चॅनलार घालता राहिल्यांची तशीच आज हेच सिरीजान तुले अनेक एक नव एपिसोडाक तुमकां पुरो जनाक स्वागत आज आमकां हें कोण करून दिवचें म्हण सांगल्यार मिगेल जाव आपयत तिका नमस्कार हांव नीता भट उलयतां आमकां रांदप करून दिवचे खातीर बेंगळूरा देखून आयल्या ती एक फंक्शनाक बेंगळूरा देखून आयिल्ली आशिल्ली तशें तुमी हाजे पयशी फुडें तिगेले विडियो पळोवन आसतले आमगेले हेची सिरीजा भितर कुकिंग विथ फॅमिलींत भितर युनीक रांदप पुराय करचें तेणें पोड्डाळ्या पत्रड तुमी कोणें विसरनी म्हूण लेखता हांव विसरला जाल्यार लिंक डिस्क्रिप्शनाक दिता तुमी पुरो चॅक करयत न्ही तर आजी आमगेले व्ह्युअर्सांक आनी म्हाका एक स्पेशल डिश करून दाखोवका तूं म्हाका काल सांगिल्लें करून दाखयता म्हणून आतां वसरे वचावे थंय वचून सांग तूं म्हाका कसं करता म्हणून नीता तू सांगल्या वरी पण लायक गांवची कारात हाडून दवरला लायक फ्रेशस स्टार्ट करूया आमी ओके कसं करता फस्टाक चिंचांबेक उदकांत सोडका ते मुका तें मागीर कारात असो पूर चॉप करून दवरया चिंचांबात आमकां ओग्गी तेमचे खातीर आमी इतलें उदकांत उदकांत दवरल्यार चॉप करून जाता चिंचां तेमता ओके थोडे फस्ट चिंचां उदकांत घालया हय आनी एक लिंबी आहा ती चिंचांब उन्हा उदकांत तिंबत घालया मागीर कारात शिनून जाता ते तिंबता पूण उदकांत घाल्यार ओग्गी तिंबता तिंबता वय तिंबा वय कारात शिनून काडया ओके एक लिंबी आहा तितली चिंचांब उन उदकांत घाला ते तिंबतरी आमी कारात शिनून काडया जाता ओके आतां आमी कारात असो पूर शिनया कारात तुळस वा ना तळून ना शिजत दवरचें तें बी आनी काणू सपूर शिनून घेतल्यार जालें मिठा लावन दवरूस ना 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 कसले आतां तें कारात शिंदिता पुरा वयतू आतां म्हाका ताजें हें सांग न्ही तूं नांव सांग न्ही आनी की कारा हें रांदयेचें कारात नांव कसं म्हळ्यार गोड बेंदी म्हूण सांग कसं गोड बेंदी बोड 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 बेंदी आं बोड बेंदी आं हां बोड बेंदी म्हळ्यार ताका सोय न्ही कांय घालूं ना आं हां हां देखून गोड प्लेन प्लेन तशी गोड बेंदी म्हूण सांग तूं खंय शिकिल्ली हे म्हगेलें मालगड पावा बैल्यान करचें आशिल्लें घर काडटा सांगे ते घरले तुगेलें कुळारा कुळारा वय ते म्हाका लायक जाता तशें तुमी टेस्ट पळयाची म्हूण सांग पळय ना एकल्यान करचें विंगड टेस्ट आसता विंगड नमुन्यार एक कारातें कितले नमुन्यार पुराय करताची ना वय पुरा आमकां गोत आसा म्हूण आमी लेखचे पडटी ते कितले की जाणां कितले की वेरायटीज गोत आसता भोवशा कांय तांगेल घर कडेन फूड दुखून कोरण्याची रेसिपी वय आनी सोय घालना तेल्यार आनी एक पुरो बोड बेंदी म्हूण म्हणचे ब्राह्मणच्यांनी इंग्रेडियंट्स पुरो एक ऑलमोस्ट तेच आसता चेड उणें जाल्यार तांतू विंगड नमुन्यार एक नमुने तांतूची परम्युटेशन कॉम्बिनेशन म्हणटा पळय मॅथ्सान तशी एक नमुने ताची रूच विंगड आसता तशी एकी रांदई विंगड जाग्यार विंगड नमुने करताची ते वेळी तशीची डिफरंट टेस्ट आसता न्ही आसता वय तुमी सादारण कारात्या कसं पुराय करचें आमी कारात्या बुत्ती करताची कारात्या तळासण करताची कारात्या बुत्ती तशीची मस्त रितीर करताची तोळण करताची भाजून करताची पियाव घाल लसूण घाल मस्त लसूण पियाव घाल ना तेल करताची कितली वेरायटी करता आमगे बद्दलची आमगेले आमची गेल्या रांदप आनी जीब म्हळ्यार भयंकर ती न्हू हांव केद्दांय म्हणटा आसा आमची गेली जावन जन्म आयल्याक म्हाका मस्त प्राऊड म्हणून त्या म्हळ्यार तितले वेरायटी आमी केल्ले तितले वेरायटी भोवशा हे वर्ल्डांत कोणूय करचनाची आमची गेल्या कारात आमी सपूर शिनले ते कारात ताका घालचे न्हू एक दटूच कायली काडल्या हांगा तेणें आनी तांतू भितर हे कारात घालचे आनी चिंचां उदक घालचें तेंच्या लायक उदक सोडला न्हू वय
दोनोत कांगाल दवरलेलं तवळी लायक चिंचुंबा कोळ सोडला आपलं कितलं सिंपल असी रंदय ना भारी सिंपल असं पप्पास थोडे उद्दा घाल का घालून काढायचं ना थोडे चिंचा उद्दा पुरा काढून घालचे आणि गोड मीठ मिरसांगी पिठी एक बघ घालचे बघ घालून शिजवून दवर शिजत दवर गॅस जळोच वय ಅಂತ ಜಾಯ್ದಲೆಲ್ಲ ಗೋಡ ಮೀಟ್ ಗೋಡ ಪಿಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು घालूया पिठी करून घाल मीठ घाल दोन कुडक दोन चिट्ट गोड पिठी करून घालायची पिठी करून तिखशी मिरची गोडशी आमशी चोग्रू काराता चोग्रू कोडू पुरा आमगेले ಚಾನಲ್ ಷಡ್ರಸ ಚಾನಲ್ ಸಂಗಿಲೆ ರಂದೈ आमगेले ಚಾನಲ್ नाव इले चितशी कशमळा पुरा सर रुची अस आमगेले अदी प्रकार ते सर रुची आमगेले ರಂದೈ ಅಂತ मेळटा आमकां हांगा मिरसांगे पेटी घालची ना उजी साम करची वेची के 3 चमचे मिरसांगे पिठी घालता 3 चमचे वय हे म्हणाली घरकडे केलेली पिट्टी अक्का बॅडगी मिरसांगाई घालल्या हांवें आनी गांवची मिरसांगाई घाला तशी कलर येता तिखसाणी आसता दोन्ही अर्द घाला देखून थोडी मिरसांगे चड घालता अक्का ओके आतां न्ही मिक्स करचें न्हू आनी मिक्स करून शिजत दवरली उजी सान कोण दाख बंद कोण शिजोवची की शिजोवची मासोल करचे सोय कांतुचे कसले रगले ना त्या देखूनच नाव बोळ बेंदी ओके सिंपल मग बोळू मग ना होय शिजून जाता मुदो जाता गोड पांक सोण जाता ना हां हां चिके शिजू लेट जात की ना चिंचांब गोड पुरा घालला देखून एक 10 मिनिटं जाता शिजू का सान उजार शिजू शिजो हां शिजू गोड मिरसांगी पिठी मीठ चिंचा माकोड घालून दवरला पान जरी शिजू येता दांपून दवरया ओपन करून दाखयता ಖಾರ ते शिजत येयले गोड चिंचांब मीठ मिरसांगी पिठी घालल का शिजून ते चिरचिर येयले आता न्ही आमी कसं घालचें आसा नेक्स्ट पियाव घालचें पियाव घालचें फण्ण घालचें हो पियाव आमी आंबट आनी पियाव तांबडो भाजीता न्हू तशी तांबडो भाजून फण्ण घालचें बाळ एद्दोळ आसा लेकरान दही आयकनी ते पियाव घालचे तर मुदो जाता हां 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 लायक सूट जाता का पियाव ना कारण कसं पियाव शिंदोया शिंदोन भाजूया ते कारात्याचे शिजत दवरलेलं आमी जायता येयले धबधबी जाले आनी हाका तो पियाव भाजून घालया पियाव फण्ण घालचें वय पियाव फण्ण घालता सुके जाता आनी ओके लायक कितलं कारात्यास पडशी जे येयले तितलेची पियाव छडतो पियाव फण्ण म्हणून आमटा आनी घाला बरें थोडे नाही ते कितलेच पड तितलेची पियाव साधारण कारेता कोचला तितलेची पियाव कोचल फण्ण घालका ओके तर पियाव भाज्यो घालया ना त्याला दवरला नारलेलं त्याला कप पियाव सपूर शिंदिलो छडतो पियाव तांबडो भाज्यो खातो हां हां भाजून वयल्यान घाल सोडचें भाजून वयल्यान घालना रे बोळ बेंदी रेडी बोळ बेंदी तो पियाव भाजी अक्का आनी कसले वेरिएशन्स कोरयेत की मागीर जाय जाल्यार लसूण भाजू येता पियावा बदलाक हे पियाव फण्ण घालचे बदलाक चडते लसूण भाजून घालून तांत एक वेरिएशन कोरयेत ना ते वेलायक जेवच्या परो ते एक टेस्ट विंगड येता त्याला पियाव घालल्यार म्हाका दिसता कसं म्हळ्यार कारात्याक ते पियावाचे गोडसाणी ताका मिरसांगे पीठ घालता देखून पियावा लाईट गोडसाण आसता त्याला एक ब्लेंड जातल की म्हणून नाही ना आणि मुद्दो जावन येता लसूण घाल्यार तितली मुद्दो जावन येता वय तांतू कसले ना टेस्ट लसणीची आसता तितली परून बोळ्यात गोश्ट तितलेची पियाव घाल्यार ताका मुद्दो जावन येता प्लस तांची गोडसाण येता ते तांबडे जाव का पियाव ना तांबडो पियाव बदलाका
घाल्यार जाली पियाव चडतो चडटोची पियाव तांबडो भाजून घम घम पुरमळ येता ते निवतना लायक जावन आनी के सुके सुके जावन येता वय बरें इरंदे फ्राय दोन केल्यार आनी के टेस्ट येता हो हो तोंडा उद्दा येता ना पियावाच्यो पुरमळ नाही नाही जाल्यार रे पळय कारात्याक गोड मीठ मिरसांग ते पडतन एक नमनेचे कोणा जाल्यार तोंडा उद्दा येता रुची ते आमकां आठवनूच एक नमने रुची लोणची करतना गोज्जू टायप रांदप करतना पुराय आता एक 10 मिनिट दांकून दवर येता न्हू चिकेची ते गोड मीठ लागो ताका कारात्या बोळ बेंदी रेडी जाली पडन म्हाका सिंपल टेस्टी तुका कशें जाता म्हूण सांगून खावन पळोवन सांग ओके हांव पळोवन सांगता कशें जाला म्हूण सांगून बोळ बेंदी सुपर सुपर म्हळ्यार इतले लायक कारात्या रांदय हांव खायेन कारात म्हूण कळय ना तितले लायक जाला ते एक पियावाचे एक फ्लेवर येता म्हळ्यार भारी लायक जाता ते पियाव आनी ते कारात इतलें लायक ब्लेंड जाला ते घाल्लेले गोड मीठ ते चिंचांब मिरसांगे पिठी पुरो लायक ब्लेंड जावन परफेक्ट जाला षड्रस भरीत जाला इरंदे इतले सिंपल रुची रुची जावन आशिल्लें रांदप आमकां शिकयलेले मिगेल जाव नीता भट्टाकय तिक शिकयलेले अक्षता पैकय पेर्ला आसचे तिणें अक्षता पैकय मिगेल तर्फेने आमगेल पूरा व्यूअर्स आमगेल तर्फेने धन्यवाद असल सिंपल रेसिपीस आमगेल चॅनलार घालता आसाची तुम पूरा जन ट्राय करून पळयाची आनी आमगेल चॅनल पूरा जन सब्सक्राइब करायची सगळ्यांक धन्यवाद.